काँग्रेसीचे आमदार बंड करून भाजपान येवपाचे आसात ह्या वावडेक भिवनूच घडये गोंय काँग्रेसीन आपल्या 5 आमदारांक सुरक्षीत थळार म्हळ्यार चेन्नय रवाना केल्यात। संकल्प मामोणकार, युरी आलेमावांग, एल्टन डिकोस्टा, कार्लोस फरेरा, रुडॉल्फ फर्नांडीस ह्या 5 आमदारांक काँग्रेस भाजपा पासत वाचोवपा खातीर शुक्रारच्या विधानसभे उपरांत पयल्याच फ्लायटीन चेन्नईन धाडले। हे 5 आमदार आता बद्द सोमाराक गोंयांत हाजीर जातले अशें कळून येयलां। आदलो वीज मंत्री आणि सध्याचो पंचायत मंत्री माविन गुदिनो आणि हेर दुबावितांक 4.52 कोटी रुपयांच्या वीज बिल सवलतीच्या घोटाळ्यांतल्यान वगळावची याचिका न्यायालयान भायर मारली। ही केस चालूच उरतली देखून दुबावितांक थाकाय मेळची ना अशें न्यायालयान आपल्या निवाड्यांत म्हणलां। वीज बिल सवलत घोटाळो प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केल्लो। ह्या प्रकरणाचो फेर तपास करपाचो आदेश दिवपाचो अधिकार प्रथम वर्ग न्यायालयाक नाशिल्ल्यान ह्या प्रकरणात जे आरोपपत्र दाखल केले ते बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो दावो दुबावितांच्या वकिलान केल्लो। तशेंच सगळ्या दुबावितांक केशींतल्यान वगळावची मागणी केली, पूण भ्रष्टाचाराच्यो केसी हाताळपी खास न्यायाधीश विन्संट डिसल्वान सगळे अर्ज भायर आयले। शुक्रारच्या पावसाळी विधानसभा अधिवेशनाच्या 5व्या दिसा गोंयांत जावपी 3 लिनियर प्रकल्प रद्द करचे असो एल्टन डिकोस्टा आणि विजय सरदेसायान दाखल केल्लो खाजगी थाराव सभापतीन भायर आयल्या उपरांत विरोधकांनी मत विभागणेची मागणी केली। मात ही मागणी भायर आयिल्ल्यान विरोधक तिडकले आणि आक्रमक जाले। मात विरोधकांक मत विभागणी जाय असली जाल्यार ताणे सभाघराचे नेम पाळून ती मागपाक जाय असली अशी टिका मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केली। सभाघरांत जाल्या ह्या बोवाळा मजगतीं सभापतीन गोंयची वित्तीय जापसालदारकी आणि व्यवस्थापन गोंय वस्तू आणि सेवा कर विधेयक मानून घेतले। देखून उरिल्ल्या भौशीक बांदकाम खातें, कायदो आणि पर्यावरण ह्या विशयावयल्या चर्चेक फुडल्या अधिवेशना मेरेन वाट पळोवची पडटली। सुमार 2454 सेवानिवृत्त तारवटी भावांक पेन्शन मेळना आणि देखून ह्या भावांक त्रास जाता अशें वेंझी वेगस सांगता। सुमार 20 म्हयने ही येवजण ह्या भावांक मेळोंक ना अशें ताणें सांगलें। येवजण सरकारान दर वर्सा रिवायज करचे परस ती कायम स्वरुपी करची अशी मागणी वेंझीन केल्या। राज्य काँग्रेस पक्षान हांगाच्या अल्पसंख्याकांचो फकत विधानसभा वेंचणुके खातीर वापर करून आमच्या कडेन अन्याय केला। आता अशा स्वार्थी पक्षांचेर विश्वास दवरप कठीण आसा। त्या खातीर आमी काँग्रेस पक्षाचो राजीनामो दिता अशी माहिती गोंय प्रदेश काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष नजीर खानान दिली। वास्को बायणा हांगा आपल्या कार्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। तशेंच फुडल्या 2 म्हयन्यांत सध्याच्या काँग्रेसीचे 8 आमदार दुसऱ्या पक्षांत प्रवेश करतले असो दावो ताणें व्यक्त केला।
राष्ट्रपती वेंचणुके उपरांत काँग्रेसीचे आमदार भाजपान वयतले ही फकत वावडी आसून आमचे 9 आमदार एकठांय आसात असो दावो परतून एक फावट काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. आमच्या आमदारांक अजून भाजपा कडल्यान हायसा दाखोवप चालूच आसा असो आरोपय पाटकरान केलो. ॲप वापरून सेवा दिवपी टॅक्सी गोंयांत सुरू जावची अशें म्हाका दिसता. आमकां सगळ्यांक ह्या सेवेक तेंको दिवपाक जाय. आमी पर्यटना विशीं नियोजन केलां. तशेंच मोपा विमानतळा सारके व्हडले प्रकल्प गोंयांत येतले ताका लागून पर्यटकांचो आंकडो वाडटलो. ताका लागून टॅक्सीकारांचो धंदो कशा तरेन वाडटलो हाचेर आमी विचार करूंक जाय अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकरान शेनवारा दिसा खारेबांद वास्कोच्या जेटीची पळोवणी केली. ह्या जेटीची सामकीच वाट लागल्या तेन्ना बेगोबेग दुरुस्त करची वा दुसरी बांदून दिवची अशी मागणी थळावो आमदार दाजी साळकारान विधानसभेत केल्ली. सद्याक जेटीची दुरुस्ती करून दिवपाचें आश्वासन नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकरान दिलां. जेटी वाडोवपाचो विशय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन उलोवन सुटावो करता अशें उतरूय ताणें वास्कोच्या नुस्तेकारांक दिलां. वट्ट 22 वर्सां जाली अजूनय अनुसूचित जाती आनी जमातींक संसदेन आनी विधानसभेन रिझर्वेशन मेळोंक ना. हे रिझर्वेशन अनुसूचित जाती जमातींक मेळचे ह्या खातीर अनुसूचित फुडाऱ्यांनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसायाक विधानसभेन आरक्षण प्रश्न उबारपाची मागणी केल्या अशें विजय सरदेसाय हाणें तांकां मुद्दो आपल्या हातांत घेवपाचें आश्वासन दिलें. गोंयांतलो एकूय दिव्यांग मनीस सरकाराच्या सुविधा पासून पयस उरचो ना हाची जापसालदारकी समाज कल्याण खात्यान घेतल्या. दिव्यांग मित्रा वरवीं घराघरांनी वचून दिव्यांग मनशांची नोंदणी करून घेतले अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें सांगलें. समाज कल्याण खातें तशेंच दिव्यांग आयोग वतीन ऑनलायन पद्दतीन दिव्यांगां खातीर आयोजीत केल्ल्या मार्गदर्शन कार्यावळींत मंत्री फळदेसाय उलयताले. राज्यांत सुमार 19,000 दिव्यांग मनीस आसात. तातूंतलो एकलोय सरकाराच्या सुविधा पासून पयस उरचो ना. तशेंच तांच्यो ज्यो समस्या आसात त्यो सोडयतले. तशेंच पालकांनी आपल्या दिव्यांग भुरग्यांक सरकारी सुविधांचो लाव मेळोवन दिवचो अशी मागणी सुभाष फळदेसायान केल्या.
जुवारी एग्रो कंपनीक लिजाचेर दिल्ली जमीन कंपनीन बेकायदेशीर पद्दतीन विकता हो प्रश्न विधानसभेत बरोच गाजलो। ह्या जमनीचे सनद नासतना प्लॉट करून विक्री चालू आसा, ह्या विशीं सरकार कांयच कित्याक उलयना असो प्रश्न विचारून मायकल आनी विजयान महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराताक बरोच उजरायलो। राज्यांत जाल्ले साभार बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरणाचे प्रकार उक्ताड्यार हाडपाक सरकारान SIT म्हळ्यार स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम नेमल्या खरी, मात हे प्रकरण सरकारान SIT कडेन सोपोवंक ना। देखून ह्या सगळ्या प्रकरणांत सरकाराचो लेगीत हात आसा वा सरकाराचो लिपिल्लो कितें हेत आसा काय कितें असो प्रश्न विरोधकांनी उक्तायला। काणकोणच्या बस स्थानकांची सामकीच बाबत अवतिकाय जाल्या। हाची दखल घेवन कदंबा महामंडळान ताची दुरुस्ती करून लोकां खातीर सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशें लिखीत निवेदन जनार्दन भंडारीन हालींच महामंडळाक दिल्लें। ह्या बस स्टँडाचें उक्तावण माजी मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारान केल्लें। त्या वेळार ह्या बस स्थानकाचें नूतनीकरण दर वर्सा करपाचें आश्वासन ताणें दिल्लें, मात त्या उपरांत कांयच जालें ना। आयज ताची अवतिकाय सारकीच बाबत जाल्ली दिसून येता। लिखीत निवेदन दिल्या उपरांत शेनवारा दिसा कदंबा बस स्थानकाची पळोवणी जाली। वेलसाव समाजसेवक जिम डिसोजा हाणें शेनवारा सकाळी क्विनी नगर आनी वेलसाव रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या झुडपां नितळ करपाचो वावर हातांत घेतला। रस्त्याच्या कुशीकच्या झाडांक लागून फुडल्यान येवपी गाडी दिसनाशिल्ल्यान अपघाताच्या प्रकारांत वाड जाल्या। तशेंच खुबशे लोक ह्या झाडांचो फायदो घेवन आपलो कोयर उडयतात, जाका लागून भलायकी इबाडटा। ह्या वाठारांनी पंचायत नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी स्वताच्या खर्चान रस्तो नितळ करपाच्या कामाक हात घातला। सरवणच्या गोकुळवाडो रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर अतिक्रमणाचेर सरकाराक आता कारवाय करची पडटली। राज्य महामार्गा खाला दिवचल साखळे रस्त्याचे रुंदीकरण काम सध्या चालू आसा। अतिक्रमणां मोडल्या बगर सरवणा रुंदीकरण काम करप शक्य ना। मुणवेलवाडे फाटोफाट आता गोवा शिपयार्डा मुखार वयलो राष्ट्रीय महामार्ग नेमला। वाडे ते चर्च मेरेनचो रस्तो वाहन चालकां खातीर धोक्याचो जाला। आयतारा कदंबा बस स्टँडा मुखार मुणवेल वाडेचो राष्ट्रीय महामार्ग नेमिल्लो आनी व्हड फोंडकुलां तयार जाल्ली। तशेंच एक दुचाकी चालक ह्या फोंडकुलान पडून जखमी जाल्लो। 2 दिसां उपरांत आता थंयच्यान लागीं म्हणल्यार सुमार 500 मीटर अंतराचेर गोवा शिपयार्डा मुखार वयलो रस्तो नेमला आनी व्हड फोंडकुलां तयार जाल्यात। हाका लागून अपघात जावचो न्हय म्हूण रस्तो खचला थंय संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेगीन येवन रस्त्याचेर घातल्यो आनी रस्तो रोखडोच दुरुस्त केलो। वाडे ते चर्च मेरेनच्या रस्त्याचेर खूब फोंडकुलां पडल्यात। सुमार 2 किलोमीटर अंतराचो हो रस्तो वाहन चालकां खातीर धोक्याचो जाला।
ताळगावची मोसुंडी ते नागाळी हिलामेरेंच्या रस्त्याची सामकीच वाट लागल्या. सगळो रस्तो फोंडकुलांनी भरला. पाय दवरीत थंय फोंडकूल दिश्टी पडटा. ह्या रस्त्यार नदर वचत थंय फोंडकुलां दिसतात. ताळगांवचे आमदार आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराताच्या घरा कडल्यान कांय मिटराच्या अंतराचेरूच हो रस्तो आसा. अशें आसुनूय ह्या रस्त्याची वासपूस करीनशी तांकां दिसली ना काय कितें असो प्रश्न रस्त्याची अवतिकाय पळयतकीर उप्रासता. शाराची सोबीतकाय वाडची तशेंच नवो देखावो मेळचो ह्या खातीर वास्कोच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पेवड फुटपाथ घालपाचें काम चालू आसा अशें वास्कोचो आमदार कृष्ण साळकरान सांगलें. वास्कोच्या बायणा वाठारांत ब्रह्मास्थळ देवळा कडेन फुटपाथ घालपाच्या कामाचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. बायणा वाठारांत भुरग्यां खातीर खेळपाच्या उद्यानाचें परतून सोबितीकरण आनी नूतनीकरण करतले अशेंय तांणी सांगलें. ह्या वेळार ताच्या वांगडा मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीस, नगरसेवक दीपक नायक आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आसले. जाणटी भर पावसान रस्त्याच्या कुशीक बसून आपलो धंदो करतात. त्या खातीर तांकां पोरण्या मार्केटाच्या संकुलान स्थलांतरीत केलां. नव्यान नूतनीकरण केल्ल्या ह्या पोरण्या बाजाराच्या संकुलांतल्या धंदेकारांक तेंको दिवचो अशी विनवणी आमदार दाजी साळकारान केल्या. शेनवारा दिसा वास्कोच्या पोरण्या बाजाराच्या संकुलाचे उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीस, नगरसेवक शामी साळकार आनी हेर हाजीर आसले. आयज भोर दनपारच्या वेळार दामोंदी गोवा म्हापशें ते पणजे वचपाच्या महामार्गार सुमार 3.5 वरांचेर एक ट्रक बंद पडलो. हो ट्रक मदींच बंद पडिल्ल्यान खूब ट्रॅफिक जॅम जालें आनी लोकांक येरादारेक त्रास जालो. पूण ही घडणूक कळटाच एक ट्रॅफिक पुलीस रोखडोच 10 मिनटां भितर येवन ताणें येरादारी सुरळीत केली. कुठ्ठाळेच्या जुवारी पुलाचेर लायिल्ले कॅमेरे नव्या पुलाच्या कामाचेर पाळत दवरपाक लायिल्ले आसात काय कितें असो प्रश्न उप्रासले बगर रावना. कॅमेऱ्यांची स्थिती पळयात. हे कॅमेरा बसोवपाचो उद्देश कितें तोच कळपाक मार्ग ना. हे सीसीटीव्ही कॅमेरा चालू आसात की नात होवूय एक प्रश्न आसा. कॅमेऱ्यांचे पोल कलमल्यात काय पोल जाल्यार केन्नाय पडपाक शकतात अशा अवस्थेन ते उबे आसात. कांय म्हयन्यां आदीं मंत्री माविन गुदिनोच्या हस्तुकी ह्या कॅमेऱ्यांचें उक्तावण जाल्लें, पूण आयच्या घडयेक ह्या कॅमेऱ्यांची सामकीच अवतिकाय जाल्या.
अडवय 70 वाठारांत शुक्रारा दिसा एका पिशांतूर जाल्ल्या मनशान बरोच बोवाळ घालो. पयली ह्या बोवाळान ताणें आपल्या भावाक शेपलावन काडलो आनी मागीर पुलिसांचेर फातर शेवटून मारले. पुलिसांची गाडी फातर मारून ताणें फोडून उडयली. भर दनपारच्या वेळार सुरू जाल्लो हो ताचो गोंधळ सांजे मेरेन चालूच आसलो. सुमार 1.5 वरांच्या नाटकीय प्रसंगा उपरांत पुलिशेन ताका एकदाचो धरलो. देशभरांतल्या साबार राज्यांनी मंकी पॉक्स वाडटा देखून केंद्र सरकाराच्या सचिवान जारी केल्ले प्रोटोकॉल राज्यांत पाळचे पडटले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. तशेंच ह्या विशींचो रिपोर्ट केंद्र सरकाराक धाडचो पडटलो अशें राणे सांगता. देशांतल्या सर्वोत्तम विद्यापीठांचे नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क शुक्रारा दिसा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान जाहीर केला. मात ह्या रँकिंगेंत गोंय विद्यापीठ परतून पयल्या 100 क्रमांकांतल्यान यादींतल्यान भायर पडल्या. गोंयान व्यवस्थापन विभागान सांखळे हांगासरल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट हे 53.58 गुण मेळोवन 36व्या क्रमांकाचेर जाल्यार वखद निर्माण विभागान पणजेची गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी ही 44.72 गुण मेळोवन 55व्या क्रमांकाचेर आसा. अभियांत्रिक विभागान 40.47 गुण मेळोवन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी गोंय हे 88व्या क्रमांकाचेर पावला.